एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम झाला असा 12 आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. माझी सतत 12कूच टाइम हो. 12कूच हांव व्लॉग स्टार्ट करतले कित्याक सगळे कामां करून न्ही बारीक बारीक म्हणजे तेल लायक न्हाळोन बिळोन सगळें करून न्ही आमचे 11:30 म्हणजे जाता. 11:30 हय. मागीर हांव ते दूध पी म्हणजे की लाडू बिडू खावपाचे आसता ते मातशें खाता. मागीर बाबूचे कपडे बीन मशिनाक घालता, सुकयता, मागीर व्लॉग स्टार्ट करता हांव. ओके, सो आयज आसा ईद, बकरी ईद. हय, बकरी ईद आसा आणि तुमकां सगळ्यांक बकरी ईदाची खूब खूब शुभेच्छा. ओके, सो जीव बसला हांगा स्टडीज करपाक. रे हाय म्हणटा सगळ्यांक. दाखयता तुमकां. हाय म्हण सगळ्यांक. हाय गाय, बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. स्कूल स्टार्ट जावन जस्ट 2 दीस जाला आनी तांकां दिला खूब स्टडीज. तो म्हटलें कर म्हटलें कित्याक आतां स्टार्टिंगूच थोडे थोडे करून दवरले न्ही मातशें बरें पडटा. नाल्यार कितें जाता बरं एकदां बर्डन पडलें खूब जालें मागीर तें करपाक तो वाजेता मागीर. सो म्हटलें आतां दिला न्ही थोडे थोडे स्टार्ट कर आतांच. ताका लागून सो बाबू न्हिदला, बाबू उठोंक ना आनी आयज तुमकां बाबूची फेस हांव रिवील करतलें. जेन्ना तो उठटलो फ्रेश जातलो तेन्ना ताका तुमकां दाखयता. ओके, तो आतां न्हिदला आनी आयज म्हजी भयण येतली, भयण भावोजी तुजे भुरगे, आनी फाल्यां आसा आमचें फंक्शन. सो ताका लागून आयज तुमकां बेबीची फेस हांव रिवील करता. सो ट्रेनीन बसला तेमी सांजचे ना आतां सकाळची ट्रेन बसला. जस्ट आतां 2-3 अशी पावतली तेमी. हां, सो 2-3 अशी पावतली तेमी. सो एका म्हटलें मातशें बस म्हटलें. तो न्हिदला, तो उठटलो, तो मातसो मुतलो बीन न्ही, ताका वले लागले, तो उठटलो रोकडोच. सो मम्मी हांगा करता जेवणाची तयारी. आयज कांय ना स्पेशल, शनिवार न्ही. शेनवार कितें करतलें? मुगाचो रोस. मम्मी ते बरें करता. मूग भाजून कुकरान ताका बॉयल करता. एक दीस तुका दाखयता हांव. ओके, बॉयल करून ते बॉयल केल्लें उदक आसता पळय तेजी ती रोस करता आनी मूग शिजलेले आहा पळय तेजे सुक्का करता. दाखयता तुमकां. एक दीस तुमकां रेसिपी हांव शेअर करतलें. आयज काय अशी रेसिपी शूट करचें ना. सो हें पळयात, मूग न्ही हें केलां, बॉयल करून घेतला आनी पळय उदक काडला आनी ते उदकाचे न्ही ते मम्मी रोस करता अशें सोय वांटून बिटून आनी खूब बरें लागता. टोमॅटो घालून न्ही करता ती बरें जाता खावपाक. मागीर तेजे मुगाचे मागीर ती सुक्का करतले, कांदे टोमॅटो घालून सुक्का करतले. मागीर ताका लास्टाक एका बरें खतखतो हाडलें की लसणाचे फोण्ण मारपाचे. सो एक दीस तुमकां हांव शेअर करता. तो स्प्राउट हाडलेले मुगाचे करी बीन केले न्ही कोण खायना. हें बरें जाता रोस. हेज्या वांगडा बरें बांगडे बिंगडे फ्राय आसूंक जाय. हय, आतां नुस्तें खंय येता? नुस्तें येत ना आतां आयसातलें नुस्तें तें बरें जायना आतां. सो म्हटलें आयज शेनवार ते अशें रोस बीन बेश्टें कर म्हटलें. आनी आसा ब्रिंजॉल बीन न्ही गे, वांगी ना गे, वांगी फ्राय करना. कित्याक वांगी मागीर तशें मागीर हें जाता पिड्ड्यार जाता मागीर तें. की फाल्यां फंक्शन आमचो, फाल्यां कांय ना. ओके, मंडे करया चल. हय, ओके, तिमी आतां येतली जेवपाक येतली. सो आतां न्ही बाबूचे कपडे न्ही हांव हांगा घालना. सो पयलीं हांव हांगा घालतालें न्ही स्टँड दवरून हांगासर. सो आतां हांगासर घालना हांव कित्याक भायर घालता म्हणजे त्या रुमान भायर. सो आतां पावस ना न्ही ते हिटान ते रोखडें सुकता. हांगा कितें जाता हांगा मातशें अडचण जाता. ताका लागून म्हटलें थंय आसा न्ही म्हटलें. सो आतां सुकयतले आनी मातशें एसी बीन ऑन केलें न्ही ते एसीच्या हिटान न्ही ते रोखडें सुकता. पळय उठलो. हाले कसलें न्हीद पळय तेजी. आं, मातशें डायपर बी घातलें न्ही तेन्ना तो बरो न्हिदता. तूं आवाज करनाका, न्हिदलो जाता. तूं बेश्टो रडटा मागीर. मातशें पाळणें हालयलें न्ही न्हिदता तो. न्हिदलो हालय मातशें. नाल्यार हांव हालयता, बस तूं स्टडीज करचो, हांव हालयता. मातशें हालयता न्हिदोनी ताका, नाल्यार उठ्ठलो बेगिना. 12:30 जाला आजून. पळय 11:30 न्हिदलेलो तो. सो काल न्ही आमची एक युट्यूब फॅमिली ते म्हणजे व्हिडियोज बीन पळयता. तेणें म्हाका काल न्ही लाडू धाडून दिला. हेजे मेथीचे लाडू आनी हे पळय दाखयता. हांव म्हणटालें न्ही मेथीचे लाडू खंय मेळटा म्हणून. ते करता घराडे आनी ऑर्डर बी घेता खंय मेथीचे लाडू. सो म्हाका तेणें न्ही हे मेथीचे लाडू धाडून दिला. आनी हांगा एक लाडू आहा. म्हाका हें मेथीचे दिसता म्हाका, पण काल एक खालें हांवें. बरें केलां सारकें. सो मेथीचे लाडू आनी तेजें नांव आसा तन्वी. तन्वी तेजें नांव.
आणि बाबूक न्ही हे पळय एक माडी धाडला असले एक माडी आणि एक 2-3 लंगोटी हे पळय लंगोटी. सो तुझ्या भयणीक खंय चुडू जाला खंय सो ताका लागून ताणें लाडू बीन केला. सो ताणें म्हाकाय दिले आणि कपडे अशें सायडीन व्हडले आसा तसो जातले मागीर हे पळय हय दिसता फर्स्ट चुडू आसतलें. सो काल दिले ताणें. सो काल ताणें शॉपार दवरले हाणें शिवनाता वचून कलेक्ट केलें. सो थँक्यू आं तन्वी. हांव सोदतालें मेथीचे लाडू खंय मेळटा काय म्हणून म्हाका खबर ना की ते करता आनी ते ऑर्डर बी घेता म्हणून. तो काल धाडून दिले ताणें. ओके चला. सो हे कपडे न्ही घालता वॉशिंग करपाक यूज करूंक मेळटलें. हे शर्ट म्हणजे हे कपडो ताका यूज करूंक मेळचें ना आतां कित्याक तेमचें व्हडलें आहा. हे 2 लंगोटी आनी माडी जातले. ते घालता वॉश करपाक फाल्यां वॉश करतली. सो बाबू न्ही उठूंक नासलेलो. सो म्हटलें एक फेस पॅक लावया तोंडान जस्ट सिंपल शे बेसन मागीर हळद आनी दही घालून एक फेस पॅक करता हांव. तो पार्लराक काय वचूंक मेळना. सो आतां एक 2-3 म्हयने न्ही अशें आमी भायर वचना ताका लागून न्ही घरात करया म्हटलें. म्हाडे न्ही फेशियल किट आसा आनी ती फेशियल किट करपाक न्ही खूब टायम लागता आनी तो बाबू न्ही रोकडो उठलो आनी तो एकदां उठलो न्ही मागीर कांयच काम जावचें ना. सो हें इजी आसा आनी हें बेस्ट. बेसन आनी हळद लायली तोंडान न्ही मातसो बरो असो एक ग्लो येता आनी फेस मातशें बरें क्लीन दिसता. सो म्हटलें तो उठच्या पयलीं लावून घेवया आनी आयब्रो बीन काडपाक. सो म्हटलें घरात बसून काडया म्हटलें. म्हणजे म्हाजे एक प्लग आसा प्लगान न्ही हांव तेजे एक्स्ट्रा आयब्रोज बीन येता पळय ते काडटलें हांव. सो अशें आमी न्ही डिलिव्हरी जालें तेन्ना अशें 2-3 म्हयने अशें भायर वचना. सो म्हटलें घराच करून घेया म्हटलें तो उठच्या पयलीं. तो हें करून घेता ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. तोंडां लायलेलें बेसन लावून बरें बसलेलें हांव सुकोनी म्हणून तितला उठलो हय तेजें सारकें बरोसो न्हिदना उठलो. मागीर शिव येयला मातशें घे म्हटलें कित्याक 2 सुमार न्ही भयण पावतली हांगासर मडगांवाक ट्रेन. मागीर थंयच्यान मागीर बस करून पणजे येवंक जाय. सो 3 जातलें तांकां. सो मागीर शिव तांकां हाडूंक वयतलो पणजे बस स्टँडार. सो म्हटलें कापाक फ्राय करया. तो शिव जेयतलो आनी म्हाका असलें झेम येवपा लागला. 1 जालें की जालें झेम येता म्हाका सो लेट. सो जेयता आनी न्हिदता. सो ओके. सो मम्मीन हांगासर मसाला लावून दवरला आनी हांव तो बेगिना फ्राय करता. तो एकदां जेवून न्ही मागीर शिव वयतलो. सो आतां न्ही बाबूक रेडी करता आनी बाबू रेडी करपाक किचनाक बसला पळय हांगासर. शिव आतां येयलो म्हटलें व्हिडिओ काडाय न्हिदतलो तो. टायम जाला आसा 7:30. सो म्हटलें ताका रेडी करया. तोंड पुसपाक येता ओके ओके मातशें पुसून काड. सो ताका रेडी करता मागीर दाखयता तुमकां. आनी हांगासर चिनू बिनू येयला दाखयता. चिनू यो रे हांगा. चिनू यो रे तुमकां चिनू दाखयता. पावडर दाखय पावडर हाड. सो हांगासर शिव ताका रेडी करता. आवाज पळय कितले हेजे कपडे चेंज करतना. भयण येयली आसा कितें खाता बादाम खाता खंय. आनी हांगा चिनू काकी भावजी बसलेले आहा. चिनू चिनू हाय कर मरे. जस्ट तुमी न्हिदून उठली आतां फ्रेश जावना तुमी. सो फायनल तुका दाखयता बेबीची फेस कशी ना जस्ट न्हिदलो पळय तो आता दिसता. येस सो जस्ट आनी 2 दीस उरला ताका 1 मंथ कंप्लीट जाता. आनी फाल्यां आसा आमचो फंक्शन नेम सेरेमनी. सो फाल्यां तुमकां नांव कळटलें कितें तें. सो कोणाक दिसता कमेंट करा. पण ऋत्वी असो आसलो सेम दिसता ऋत्वी फक्त ऋत्वी कशें हें न्ही मातशें फुडें आसलेलें अशें ना हें इतलें सारकें आहा हें पळय न्हिदलो. दनपारां न्ही तो न्हिदूंकूच ना लागोता. सो आतां न्हिदलो केन्ना उठटलो खबर ना. हय गाढ न्हिदला. ओके आतां इतलें बेगीन उठचो तो न्हिदलो तो बरे भशेन. ओके सो आनी कांय न्ही तो ब्लॉग एंड घेता हांव की फाल्यांचें प्रिपरेशन करूंक जाय. आनी करता फाल्यांचें ब्रेकफास्ट
ठीक आहे इडली करता खंय सांबार ना फक्त इडली मम्मी तुमकां मेळोंक ना न्ही मम्मी बरोबरटा हांगासर हाय म्हण सगळ्यांक बाय म्हण हाय म्हण पयली मम्मी फाल्यां हें करता सकाळी इडली करता उचलतो ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please comment, subscribe to my Telangana festival. शिवदारी हेंच काम बाय कितें पुसपाचें शिव म्हणटलो जसं आत्ता येयला आपण आपलं काम दिला म्हणटलो जस्ट आतां सुसू केलं उदल ताणें बाय म्हणटा बाय हां चला बाय भाऊजी सगळ्यांक बाय फाल्यां मेवळ्या Bye. दिवा बाय म्हण हय आई बाय म्हण सगळ्यांक हां बाय बाय बाय